हे एव्हरीवन, आयचो दीस मंगळार जावन आसा, हप्त्याचो दुसरो दीस. रातीची जुस्त 9 वरां जाली आनी हांव चिंता कुटुंबा सवे तुमी बसून तुमचे मोगाचे शो कितें आसा नाच नरा नाच नरी प्रो पळोवंक आयती आसात. आनी हर एका मंगळारा बरी ह्या मंगळाराय तुमचे मुखार एंटरटेनमेंटाक कांय उणें जायनातल्या बरी टॅलेंटेड आनी क्रिएटीव पार्टिसिपंट्सांक हांव तुमचे मुखार घेवन आयलां. आमचे मदें आसात आमचे मोगाचे वरायणार. हांचें नांव सबार जाणांनी आयकल्लें आसा, कित्याक म्हूण सांगल्यार कोंकणी क्षेत्रांत लोकमोगाळ जाल्ले व्यक्ती ते जावन आसात. आपलेच एक डान्स अकॅडमीचे रुवारी ते जावन आसात. तेजे सांगाता एक अपूर्बायचे डान्सर आनी आपल्या स्टुडंट्साचे मोगाचे टीचर कोरियोग्राफर ते जावन आसात. मानेस्त आविल टिक्रोस, तांकां ह्या कार्याक हांव स्वागत मागता आसा. तशेंच आमचे सवे आसात द मोस्ट ब्युटिफूल ग्लॅमरस मिस हर्षल डिसोजा. हांणी डान्स क्षेत्रांत सबार रितीची साधना केलां आसता. हांच्या डान्साक सबार रितीची अवॉर्डाय मेळ्ळीं आसता. असले विशिश्ट साधना केल्ल्या आमच्या हर्षल डिसोजा मामाक ह्या कार्याक हांव स्वागत मागता आसा. तर मग अशें न्हू आनी वेळ पाड करचो नाका. आयच्या एपिसोडांत तुमचे मुखार आपले नाच सादर करूंक आयती आसात आमच्या रियालिटी शोचे 4 पार्टिसिपंट्स. पळया येवया तांचे परफॉर्मन्स कशें आसा, अप टू द मार्क आसता की उरल्यांक कॉम्पिटिशन दिवचे भशेन आसता की म्हूण सांगून आमी पळोवन येवया. तर तुमचे मुखार सादर करते आसा द डान्स रियालिटी शो ऑफ कोंकणी, दॅट इज नाच नरा नाच नारी प्रो. आयच्या एपिसोडाचे मुख्य कंटेस्टंट जावन आसा ॲडल. ॲडलाची वळख करया येवया. हाय हाय ॲडल, कशें आसा? बरी आसा. खंय तो आयलाय? हांव सुपर आसा. तूं खंय तो आयलाय? मुडपिद्रेता. मुडबिद्रे. अब्बा, आनी एक मुडबिद्रे अटेंडन्स. ओके, सो खंयच्या क्लासीन शिकता आसाय तूं? 7th स्टँडर्ड. सो काले फॉर्म घेवन आयलें आयचे दिसा, काले प्रेजेंट करीचे म्हणून सांगून प्लॅन केलाय तुवें. हे इल्लेशें आनकी ट्रिकी क्वेश्चन घे. कोरियोग्राफर की सारीचे कोणा कोण कोरियोग्राफर तुजो? विकी सर. ओके, सो तूं काले चिंताय बरें प्रॅक्टीस केलें आनी आयचे दिसा तुजे परफॉर्मन्स कितें आसा ते तुका नेक्स्ट रावंडाक वन पावयता म्हण चिंताय की? गोत्तुना. कॉन्फिडन्स ना गे, बीन दिसता गे. तुजें ऑडिशन कशें गेलें? ऑडिशन कशें भोगलें तुका? बरें जालें. ऑडिशनाचे तर व्हिडिओ भायर आयले, टीव्ही आयले वयमू. सो तुज्या लोकांनी कितें आसा तुमच्या घरा कडेन मे बी नेबर्स जावन दी, तुज्या कुटुंबदारांनी, तुज्या इगर्जे दिसकालांत काले मुळे गी तुका? बरें आसा म्हणाले. हां, तशें डान्स करून कीप इट अप म्हणलें काले म्हणलें तुका नेक्स्ट रावंडाक तूं क्वालिफाय जाता 100% तशें प्रमाण म्हणून ना कोणी तुका मुला गे ना मुला. ओके, तुका चड व्हडली सपोर्टर कोण तुज्या लायफान? म्हजी मम्मी. तुजी मम्मी. सो आतां हांगासर तूं एक अपूर्बायचे डान्स रेडी कर नायलें. तुजी मम्मी तुका सपोर्ट करूंक आयती आसा. पण तुजे डान्स कशें जाता ताचे की पयले जजेस कितें सांगतात म्हणून आयकप या. हाय ॲडल. हाय मॅम. मुझ सोबीत दिसता साय. थँक्यू मॅम. परफॉर्मन्स तशें तसी जाता सोबीत. ओके, ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू मॅम. Adil, all the best. थँक्यू सर. तुवें रेंटेड कॉस्ट्युम्स की ना ना ना. तुजे ओन? ओके, सी तशें करयेत आनी तुका नेक्स्टाक केदाले यूज करयेत. ओके, ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. ओके, ऑल द व्हेरी बेस्ट. द स्टेज इज ऑल योर्स. थँक्यू मॅम. सुत्यांकता लग्यास्ताना योगा तू यो
वाळून वेता वाळून वेता प्यार दिवाना झाला आता निधीन जगायता स्वप्ना शेता बुजान शेता can I go back तुझ्या बुजान शेता can I go back तुझ्या किन्ना डोळे जमताना निन्ना तुझे येताना मनूची तुझी पता सोयताना काळी सुट्यांकता लगे असताना दिल तेरा रब आशिताना पासलीन तुझी आशा फुलताना प्यार तेरा माका मिळताना रंगाल सपनांची बरताना बुजान शेता can I go back तुझ्या बुजान शेता can I go back तुझ्या किन्ना डोळे निन्ना तुझी यादी किन्ना डोळे जमताना निन्ना तुझी यादी नोपेताना मनूची तुझी पता सोयताना काळी सुट्यांकता लगे असताना Adil, Yes, ma'am. your performance was lit. Thank you, ma'am. काही म्हणे आणि बेस्ट करी येताले म्हणून बोगलेंगी तुका ಗೊತ್ತು ma'am पुढे ते पुरा जजेस वर डिपेंड जावन आसा सो तुवें 2 प्रॉप घेतले बरें तुवें यूज केले एक हातीन तर तुवें ते करूंक आसलें पुरा तुवें समाकन केलें वय, आतां ma'am. हांगासर तुका इन डेप्थ कितें दवडल तो एक्सपेक्ट करना सही जजेसान सांगा जे म्हणून सांगू न्हू ते जजेस सांगतली जायत गी Okay, येस ma'am. ओवर टू द जजेस ॲडल तुका कशें बघले डान्स म्हाका बघले मॅम तुमचे ओपिनियन ते जजेस जजेस हवे काही म्हणे मिस केले की ಗೊತ್ತು ma'am. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ इट्स ओके नर्वस जायनाका ಎನರ್ಜಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಬರಲ್ಲ Thank you, ma'am. ಓಕೆ ಇವನ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೋಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ Thank you, ma'am. ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದಿಲ್ಲ Thank you, ma'am. cartwheel second it was good okay it was good Thank you, ma'am. ॲडल कोरिओग्राफी बरी आसली Thank you, आणि ते सांगले बरें मॅम ॲटिट्यूड आणि ते वन हँड हे काय कार्टवील आणि प्रॉप्स युजेज आणि पुरो बरें आहलें Thank you, sir. सॉंग प्रकार येताना ओके त्या सॉंगाक जाय बट केंगी इल्ली एनर्जी आणकी घाली येताले म्हाका बगलें बिकॉज सर्टन पार्ट्स आसतना तांचे ते एनर्जेटीक आहले पद थ्रू आउट न्ही थोडे कडेन सो ॲज पर द सॉंग तशें चेंज करी येताले ते एक आनी स्टेज इल्ले फूल यूज कर कित्याक पद इज एनर्जेटीक सो स्टेज यूज केल्यार तुका तेन्ना तूं इल्लें हेल्प जाता कोरिओग्राफी एक्झिक्युशन अदरवायज इट्स अ गुड कोरिओग्राफी एंड गुड एक्झिक्युशन ओके Thank you, ऑल sir. द बेस्ट Thank you, sir. सो रिव्ह्यूज तुका बरे पॉझिटिव्ह मेळ्ळे आदिल आता कशी जाली गी तो जजेस हावेर घालताले आतां घाले म्हणटा नेक्स्ट राउंडाक क्वालिफाय जाते की ना ಗೊತ್ತು जजेस हावेर आसा येस अँड तुका ऑल द बेस्ट म्हणटा आसा Thank you, ma'am. नेक्स्ट राउंडाक क्वालिफाय जाल्यार यू हॅव टू बी हियर विथ येट अनदर पावर पॅक परफॉर्मन्स Thank you, ma'am. येस Okay, ma'am. ऑल द बेस्ट Thank you. हॅशल मॅम तुमकां एक गुड न्यूज आसा फायनली उडोलता हांव न्हू चेडवांक पळोवन पळोवन आमकां इल्लेशें पुरो जालें कोण ना आतां एक चर्को येते आसा आनी आतां ते कितें करूंक ट्राय करता तुमकां इम्प्रेस करूंक ट्राय करता जायत की ओके सो वचून तो ऑडियन्स एक्सायटेड आसात फायनली कोण बावो चर्को म्हूण पळोवंक आनी ते चर्काक आमी येदोळूच पळयला आनी एक परफॉर्मन्सांत सो तो जावन आसा आमचो मोगासो शॉन खंय आसा शॉन ये हाय शॉन सो शॉन एक्सायटेड की नर्वस की कशें आसा एक्सायटेड सो आमी मोस्ट एक्सायटेड आसा कित्याक म्हूण सांगलां आवडल तो चिंतलें हांव स्टानी सराक कित्याक ते सर नासली काली चेडवां मात गी आमकां चेरके नात की म्हूण सांगू न्हू पूण फायनली तूं आयलाय हांगासर खंयच्या क्लासीन शिकताय फिफ्थ स्टँडर्ड खंयच्या स्कुलांत सेंट एलोशियस गोंजागा CBSE ओके जायत सो खंयचे फॉर्म हांगासर प्रेझेंट करूंक आयलाय तूं पुरा मिक्स गे
गोतूना कोरियोग्राफराक नेक्स्ट टायम सानिया जायते ओके आजी डान्सिंग सांग आतां तूं कितें प्रकार तें काले बरो हॉबीज आसा टॅलंट्स आसा तुका सिंगींग टायगर डान्स ओके सर हें बरो पळय जाल्यार बापिल्ल्यारी बरें दिसा नागे सो म्हाका तशेंच भोगलें एक शेड्स घाललें जाल्यार कंप्लीट जाता असलें लूक ओके सो हांव चिंता तुज्या डान्सान मस्त सरप्रायजीस आसात सस्पेन्स आसा वय मू हिला हांसून सांग सायबा वय म्हणा ओके येस सो रेडी आसा गी तूं येस ताचे की पहिले जजेस कितें म्हणटात म्हण पळया जायत गी ते आमकां सगळ्यांक दिवंक काडला ताणें गळ्यान गोल्ड वय गी गोल्ड गे मम्मान केल्लें गे मुद्यो मम्मा घरा हें बरें करता गे बाय मम्मा सुपर टॅलंटेड कोण ना म्हाका 1-2-3 करूंक सांग जायते ओके ओके लास्ट टायम तूं एक डिस्गायज जाल्लोय गर्ल असो एटायर घालून आयिल्लें वय सो ह्या फावटी फूल बॉय तांकां जाय जाल्यार बरी गर्ल आयिल्लें सो पळया ऑल द बेस्ट थँक्यू सर हाय शॉन हाय मॅम कितले रिंग्स आसात हातार रिंग्स 10 मस्त बियला पाप तो फिंगर्स काउंट करते असलो कितले आसा पुरा चेडवा म्हणटा न्ही एकलो चेडो बेज येता न्ही ताणें फायनली एकलो चेडको म्हणे मेळ्ळो आमकां ओके शान ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू मॅम रेडी ऑल द बेस्ट तुका कशें भोगतें आसा तुजें परफॉर्मन्स कशें जालें कोणा सट्टांक खुशी जाली गी येस फोन करून कोणाक उलयलें कोणा लागीं उलयलें हर्षल मामाचो नंबर आसा कोणाक कॉल केल्लो तुवें गुत्तू ना 1 2 3 थांबलें गी तो खाली आज म्हूण मात सांगता हो ना तुजें परफॉर्मन्स कशें जालें म्हूण सांगून हांव आमच्या जजेसां लागीं विचारता जायते हर्षल मॅम फर्स्ट तुमीच स्टार्ट करा हाय शॉन हाय मॅम कितलो टायम काडले प्रॅक्टीस काडूं 1 वीक 1 वीक पावली गी तुका प्रॅक्टीस वय ओके व्हेरी नायस बेन दिसली गी ऑडियन्स पळोवन ना ना बिलकुल ना म्हाका पळोवन ना सराक पळोवन ना ना ओके म्हणे ना गी ना ओके ते हार्ट दिले देखून पुरो बरें आसा
ओके इल्लो सायडीक वचून डान्स केल्ले बरी बगलें म्हाका सेंटराक येवन वतलें तूं ओके नेक्स्ट टायम सेंटरांत येवनचें बरी प्रॅक्टीस Yes, कर ma'am. ओके या ऑल द व्हेरी बेस्ट Thank you, ma'am. शॉन Yes, sir. तूं बापिलाय उणो संजय दत्त सर दिसतलोय Thank you, sir. 50 तोला तुजे डिस्को हें केलें स्टायल केलें बरें आहलें तें सिक्वेन्स Thank you, आनी पारवे वयर उबयलोय पारवो म्हणून हात उडयलें वयर वय मो वय, वय ओके स्टेप्सा विशयान येता जाल्यार थोडे कडेन स्टेप्स कंप्लीट जावन वतले आनी यूज ऑफ फूल हँड्स आनी पळय यूज कर तूं थोडे कडेन रेस्ट्रिक्टेड आहले हें पळय हँड्स यूज आनी स्टेप्स इल्ले क्लियर कर आनी गाडीबिडी जाल्ले बरी जाले थोड्या कडेन सो गाडीबिडी करनाका आरामसे खंयचे नाका जालें तें प्रकारण आरामसे येवच्या बरी एक परफॉर्मन्स तशें कर ते फोन सिक्वेन्स बरें आहलें आनी हार्ट सिक्वेन्स ते पुरो बरें आहलें बट नेक्स्ट टायम एक कंट्रोल परफॉर्मन्स म्हळ्यार ते इल्ले आउट ऑफ कंट्रोल आहले बरी आसा म्हळ्यार स्टेप्स मुस्त आहले सॉंग उणे आहले बरें आहलें सिरियस नोट ताजे एक प्रॉब्लम काल म्हळ्यार तो जाय जाल्ल्या कडेन हें करना म्हळ्यार एग्जिक्युशन चेंज करीजे खंय स्टेप्स चेंज करचे तें सेम येता सगळें थ्रू आउट द सॉंग इट इज द सेम ಒಟ್ಟುಗುತ್ತೆ ते चेंज ओवर ना सो ते एक वर्क करतो येते खंय चेंज ओवर जाय तें चेंज ओवर करीजे आनी स्टेप्स आसात बट ते कळाजे आमकां ते कशें जाता तूं सेम फर्स्टाक जावन लास्ट टायम तेंत करनासल्या बरें दिसता तें कंटिन्यूस सो ते एक चेंज ओवर एक पळय ओके ऑल द बेस्ट आनी मस्त प्रॅक्टीस कर ओके चिंतून चिंतून केल्ल्या बरी दिसलें आमकां ओके ओके गे येस खंयच्या क्लासीन शिकताय म्हणे तुवें फिफ्थ स्टँडर्ड सो नेक्स्ट टायम तुवें येताना हांगासर फुल प्रिपेर्ड जावन येयचें तूं तुज्या डान्सान नेक्स्ट टायम आमकां ते दिसून येयचें ओके अँड ऑल द व्हेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड Thank you, ma'am. ओके आमच्या ह्या स्टेजीर फन एंटरटेनमेंट डान्स जावनूच आसा आनी ह्या डान्सांत आनी एक तराचे परफॉर्मन्स दिवंक मुखार येते आसात आमचे नेक्स्ट कंटेस्टंट ते जावन आसा शायनल हाय शायनल हाय कशें आसाय बरें आसा तूं सोलोन येताना म्हाका काल स्वॅग देन्ना आयिल्लें बरें दिसता आसा ओके आयचे परफॉर्मन्स तशेंच बेस्ड आसा गे आं वय वय हां ओके तूं फूल फॉर्मल आसाय तातूंत कळटें आसा म्हाका शायनल तूं खंय तो आयलाय हांव निर्मागा पालतालें निर्माळगा ओके खंयच्या क्लासीन शिकता आसाय आतां येयत आतां एथ ओके ताणें म्हाका मातशें बरें दिसतें आसा म्हाका मायक गाणी ओके सो हांगासर तुजें आतां डान्स जर्नी कशें स्टार्ट जालें एकदमशें कशें तूं इतलें मुखार आयलें ताच्या विशयान कितें सांगूंक कशी व्हरताय गे धाकटें आसतना स्टार्ट जालें हं, मागीर आं. हांव फर्स्ट हांव फोक करतालें ओके मागीर वेस्टर्न मागीर क्लासिकल तशें गेलें ओके पुरा एक्सपेरिमेंट करन आयलें सो आतां तुजें फेवरेट करंट फेवरेट फॉर्म कालें वेस्टर्न वेस्टर्न ओके सो आतां तुका कोरियोग्राफर आसा की तूं खुद कोरियोग्राफी करन आयलें कोरियोग्राफर नांव कितें सांगताय गे राहुल धट्टू ओके सो पुरा असली पुरा राहुलाची तोंड हांगासर असली कंटेस्टंट पुरा कितें जावन दी तुका कॉन्फिडन्स आसा गे आसा आतां राहुल डट्टू म्हळें तुवें राहुल डट्टेचे मस्त स्टुडंट्स आयल्यात हांगासर आनी बऱ्या रितीन ती परफॉर्म करून गेल्यांत तूं काले भोगताय तुका तितलें एनर्जी आनी जोश आसा गे तांकां कम्पीट करचें बरी तांकां टक्कर दिवचें तितलें आसा 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 गे आसा 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 ओके सो आतां तुज्या विशयांत आमचे जजस कितें म्हणटात म्हण विचारया शायना तुका राग येयलो काल आमकां गोत्ता म्हाका तुजें नांव ताणें सांबाळ काडूना राग येयलो गे सक्त ना 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 राहुल सर आतां कोणाक कितले कोरियोग्राफी करता गोत्तू ना आतां तुजी कोरियोग्राफी पळयचे म्हळ्यार एकलो चेडो आतां करून गेलो सो आतां तुजें पळया कोरियोग्राफी कशी जाली म्हणून वेस्टर्न टायप म्हणून दिसता सो ऑल द बेस्ट लास्ट टायम इल्ले नर घाल्ले मग तूं वय ओके ह्या फाटी इल्ले बरें जावन दी बेस्ट ऑल द व्हेरी बेस्ट शायना थँक्यू मॅम ऑल द बेस्ट थँक्यू रस्त्यार चलून तूं येताना देखले पयलेच फावटी तुका जाप तुका करून फुडें सोडटाना काळजान खूब खूब जाता म्हाका दोळे आमचे मेवले तेन्ना संवसार थांबलो सो दिसलो चिंती नासतना तुज्या नोकऱ्यांनी पिसो म्हाका केलो नांव तुजें कितें गो
सांग म्हाका नांव तुजें कितें गो सांग म्हाका ना तो असो तुलो करता ए चेडवा ए चेडवा ए चेडवा नांव तुजें कितें गो 4 dís आठवना 25 minut जाल्यो पळयल्यार तुका हांवें पूण तुजें रूप म्हज्या मनांत खेळटा दीस रात कशें सपनांत तूं सदांच येता म्हज्या जोगीर कशें कितें करूं कळना लासून तुवें उडयलां काळीज म्हजें नांव तुजें कितें गो सांग म्हाका नांव तुजें कितें गो सांग म्हाका ना तो असो तुलो करता ए चेडवा ओके खर्च त्या सैगी उदाक म्हणी जायगी बसतायगी ना आसून दी ना आसून दी ओके शी हॅज हर ओन स्टाईल सो कशें मोगलें तुका तुजेच परफॉर्मन्स काही म्हणी इकडे मिसिंग म्हणी जालें गी आय थिंक एक पोटी पाटी पाटी वेताना ओके सो ते इल्लेशें कळ्ळें आमकां म्हाका कळ्ळें तर गॅरंटी आमच्या हर्षल मॅडमाक तर 100% कळ्ळें आतां कोण ना ओके सो ते कितें म्हणटात म्हण तांचे लागीं ते सारया पळया शायना प्रॅक्टीस करूंक कितले टायम कणलें 5.5 डे म्हळ्यार 1 वीक ओके पावले की पावले ओके फायन बरें करून एक वेस्टर्न स्टायल बरें आसलें तुजें आनी मदें वॅकिंग घातलें की दॅट वॉज गुड लिपसिंग नातलें एक्चुअली म्हजे गर्ल पार्ट ते बॉय पार्ट एक्चुअली सिंग करून नातले द होल ऑडियोंत बॉयाचे वॉयस मात्र आसलें सो यू वय. कॅन सिंग इट ओके लास्टाक एनर्जी ड्रॉप जालें न्ही वय वय तुजें तुका कंट्रोल नातलें करतना ओके यू हॅव टू इम्प्रूव दॅट ओके येस येस मॅम शायना मोस्ट इम्प्रुवमेंट आसा लास्ट टायमाचे की कित्याक म्हळ्यार लास्ट टायम इल्ले नरगून डान्स केल्ले बरी केल्ले आनी रिपीट आसले स्टेप्स हांवें सांगलें तुका बट ह्या फावटी इट इज डिफरंट युअर डिफरंट शायना म्हळ्यार तूं राहुल सरान काम केलां आनी तुवें तें एडॅप्ट केलां बट देर स्टील रिक्वायरमेंट ऑफ इम्प्रुवमेंट कित्याक म्हळ्यार तूं आतां गेलाय मात तुवें आनी शिकोवंक आसा कंप्लीट करूंक आसा स्टेप्स मागीर एनर्जी बिल्डअप करूंक आसा तें इल्लें उणें आसा तें काल हे चेडवा म्हणटाय पळय त्या जाल्यार तूं फूल एनर्जी घालताय अशें प्रकार करतना तितली एनर्जी कंप्लीट कर लास्ट टायम सर सो तुजें काल जाता तें बरें एनर्जेटीक आयकता ते जाल्यार मात तूं हेवी एनर्जी घालताय मागीर डल जाता स्टेप्स केलाय तुवें ह्या आपली स्टेप्स केलाय आनी वेरायटी आसली स्टेप्सान बट एनर्जी बिल्डअप कर आनी इल्लें ते ताका गुता स्टायल ते हेवीनेस आनी ते कशें करचें ते एक्जिक्यूट करचें पळय आसा न्ही तशें तूं स्लो आसा जाल्यार तातूंत ते एक पावर आसा तें घालून डान्स करीजे तुवें तें करीजे आनी राहुल सराक तें शिकयजें म्हूण सांगिजे ओके आनी थोडे कडेन स्टेप्स कंप्लीट नातले वय वय तुका गुत्त आसा तरी तें आनी एक पटी आमी ते पॉयंटेड करनातल्या बरी आनी तुका तें पोटेन्शियल आसा कित्याक म्हळ्यार तुवें चेंज ओवर केल्या उपरांत म्हाका मस्त इम्प्रुवमेंट दिसता सो यू हॅव द पोटेन्शियल टू बिकम अ गूड डान्सर सो तें ट्राय कर आनी की प्रॅक्टीस कर ओके आनी की सरान शिकयलें देखून हांव ओगीत रावता म्हण न्ही तुवें केदार फ्री आसा घरा मिररा मुखार या कोणाच्या घरच्या मुखार प्रॅक्टीस करून पावता गी हें उण्णी गी तांकां कशें बघता तें
इसारीचे आनी लिपसिंकाचे विचारलें आतांची पदां पुरा तुका हांव चेड्याच्या वॉयसा की चेडवां सिंग करतात तूं आतांचे बॉलिवूड सॉंग्स पळय सो दॅट इज नॉट अ क्रायटेरिया नाव तें आमी ओगेत रावचे शिवाय कांय ना तुका लायक जाता की सिंग कर तितल्यान खंयी डायलॉग आसा चेडे चेडू कोणाय दोगांय आसा स्टेजीर त्या जाल्यार मात ओके तांणी सिंग केल्यार फायन हें तुका हें एक वेस्टर्न सॉंग सो यू कॅन सिंग इट नॉट अ प्रॉब्लम ओके ऑल द बेस्ट थँक्यू सर जजसांनी सांगलां न्हू शायना आमच्या मुखार आयलां म्हणून सांग न्हू सो नेक्स्ट रावंडाक तूं क्वॉलिफाय जाल्यार आमकां आनी एक शायना 2.0 पळोवंक मेळाचें जायत गी जाय ओके रेडी आसा आनी म्हाका मेन खुशी जाली काल्यां की म्हळ्यार तुका गुत्त आसलें काही चूक केलें म्हणून सांगून आनी तेंच जजसांनी पॉयंट आउट केला नेक्स्ट टायम तांणी पॉयंट आउट करून तांकां अवकाशच मेळना जो तसलें परफॉर्मन्स येचे स्टेजीर ओके जाय जाय ऑल द व्हेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड थँक्यू मी पळयलें आमच्या नेण्टुल्या शॉनान आमच्या समस्यांची काळजाजी केल्लें आसा आनी आतां तशेंच हांगासर बार दिसलें भुरगे उपरांत परत एकलो चर्क आयती आसा आपल्या अपुरबायचे परफॉर्मन्स घेवन तो जावन आसा आमच्या मुगासो नेतन हाय नेतन हाय मॅम कसो आसाय हांव सर तुमी कशे हांव सुपर आसा हांगासर पुरो चेडवांक पळोवन येयल्लेशें बीन दिसलें गे ना ना खंय बावांच्या मोद्या म्हणून ना 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 तुका डान्सान उरपा कशी आयली हांव ल्हान आसतना रोसा पर डान्स केनासलो रोसाक ब्रास बँडा सांगाता गे वय. ओके बारीक बरें लागता गे तुका बायलांनी डान्स वय, करूंक वय, ओके सो तुजें फेवरेट फॉर्म कालें फ्री स्टाईल फ्री स्टाईल बॉलिवूड आं साऊथ इंडिया आं क्लासिकल पुरा करता हिंगी तूं ओके तुका कोरियोग्राफर आसा की वय वय कोरियोग्राफर कोण प्रिमाबाई प्रिमाबाई ओके आई लागी प्रिमाबाई ना 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 ओके खंयच्या स्कुलान शिकताय तूं एनोपोया खंयच्या क्लासींत 10th स्टँडर्ड 10th स्टँडर्ड सो 10th बोर्ड्स आसात वय मू बोर्ड्साचे सांगात तुका हांगासर येवन प्रिपेर करूंक टायम मेळ्ळो की पावलो की 1 वीक 1 वीक पुरो म्हणून चिंतलाय की काल चिंताय प्रॅक्टीस जाला गे तुजें कंप्लीट जाला जाला 100% वय जाला सो तुका इंता गावसो राणीपुरा राणीपुरा सो शोर आसाय म्हणून चिंता हांगासर येवन पुरो रॉक करूंक वय ओके सो तूं हांगासर तुजें सेटअप पळयतना म्हाका इल्लें खुशी जाली कित्याक की सांगलें प्रॉपर एक विलेज सेटअप आसा वय वय, वय. हळ्ळी तशें दाखयल्लें बरी आसा हांगासर पळया कालें आसा म्हणून कालें न्यू हाडून येयलें की म्हणून सांगून जाय ताच्या की पयलीं जजस कितें म्हणटात म्हणून विचारया नेतन हाय सर हाय गेटअप चेंज केले लास्ट टायम इल्ले फोक टायप केले म्हणजे आतां इल्ले सेकल गेले वयर गेले तशें म्हणून कांय ना हें आतां एक फार्मर टायप तें तशें करताय की वय, वय. ओके हें नुस्तें धरून सर पळयलें हातून हें एक वेरायटी आसा सो Unique आसा, वय वय. सो आमी हें पळोवना हें इल्लें वेरायटी दीत ह्या एपिसोडाक सो ऑल द बेस्ट नेतन थँक्यू सर ऑल द बेस्ट नितीन थँक्यू मॅम ऑल द बेस्ट नेतन थँक्यू मॅम सारखे चेडून ते नाव ताचे बेला रे दिसता रूपान सुंदर बाबा सामकार जियेता चलताना ते माडी कशे हालतानी दोलता आजकाल आमचो गुपीत बाबा मोग चलता अरे यो रे तू यो रे मोगा बरोबर तू कोपान मुजा अशें म्हणून सदांच आपयता रे बोगलेक मुजे थिंकोन बसून कोंगरे मुजे केसरे पुसून मुजे करना भाकऱ्यो लाटयता योरे तू योरे मोगा बरोबर तू गोपाल मुजा अशें म्हणून सदांच आपयता रे बोगलेक मुज्या तेंकोन बसून कोंगरे मुजे केसरे पुसून मुजे करना भाकऱ्यो लाटयता
अशें घडलें बाबा कोणच नातलोलो बेलान म्हाका सिनाल करून घरांत आपयलो उर्बा म्हजी वाडली म्हणून उडलो हांव दोरो एकाच खिन्यान चेडवान म्हाका गोपान आरायलो भायल्यान कोण दार थापडता आमचो हांगा मोग चलता पियान म्हजो जीव रे चिवळ्ळो डिस्ग्रास म्हजेर आयला दिसता वेळ वच मेळ्ळो दिसता चेडवान म्हाका घुडांत लिपयलो भायल्यान कोण दार थापडता आमचो हांगा मोग चलता पियान म्हजो जीव रे चिवळ्ळो अरे डिस्ग्रास म्हजेर आयला दिसता वेळ वच मेळ्ळो दिसता चेडवान म्हाका घुडांत लिपयलो नेतन फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट तू मस्त क्यूट आसा आनी तुजे सगळे परफॉर्मन्स म्हाका मस्त क्यूट लागले थँक्यू फर्स्ट सॉंग आयकताना म्हाका एक रोसाच्या माटवांत गेल्लें बरें जालें कित्याक आमी वेताना रोसांत आनी पूण असलेंत सॉंग आसतात वय ma'am. आतां इल्लें रिमिक्स वर्जन प्ले करतात कोण ना तुवें इल्लेशें तुज्या कॉन्सेप्टाक सूट जावचे भशेन ओल्ड सॉंग कितें आसलें तें गेलें सो मस्त बरें आनी म्हाका तें फ्लूट कॉन्सेप्ट कितें आसलें पळय तें म्युजिकाक बरें सूट जातालें जायतें सो मस्त बरें लागलें ओवरऑल मस्त क्यूट आसलें सो आनी हातून कितें पुरा फायंड आउट करूंक वता मिस्टेक्स म्हणून सांगून आमचे जजस तुका तेलसितात ओके नेतन मस्त क्यूट आसा तू थँक्यू मा ओके एनर्जी बरें आहलें थ्रू आवट द डान्स एनर्जी आहलें येस मॅम स्टेप्स सेम रिपीट जावन आहले मोस्टली जंपींग तें स्टेप्स आहले ओके Okay. नेक्स्ट टायम तूं डान्स करतना समथींग डिफरंट ओके Okay, अपार्ट ma'am. फ्रॉम दीस ओके ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू मॅम नेतन येस सर तुवें एकल्यान मात एक बायला प्युअर बायला फॉर्म कान गेलें या कॉम्पिटिशन आतां ह्या सेकंड राउंडान सो एक कालम खुशी जाली तें पळोवन आनी प्रॉप्स यूज केले आनी कालम आमचे ट्रेडिशन काल आसा ते इल्ले इल्ले दाखयलें ॲट द सेम टायम स्टेप्स आमी काल आसा म्हणून आनी की पयल्यांच्या हातून आसा 4x4 8x8 ते न्ही आतां चेंज जाला 1x1 आतां एक पटी केले एक स्टेप नेक्स्ट टायम त्याच ताका दुसरे काले करीत सो दॅट इज वेर द वेरायटी कम्स ते कालाक म्हळ्यार इल्लें सोबीत दिसता नाल्यार तूं काल जाता सेम दिसता वो आतां काले करता गुत्ता सो मेक द ऑडियन्स थिंक दॅट तूं काले नेक्स्ट काले करता चल एक कोरियोग्राफी ट्राय कर तुज्या भयणीक बायक गे प्रिमा बाय वय तिजेर सांग आनी इल्लें कशें जाता म्हळ्यार बेजार करनाका इल्लें आमी आमचे स्कूल डे तें करतात पळय त्या टायपाचें इल्लें कोरियोग्राफी दिसता तशें करनाका तो एवॉयड करा पळया इल्लें रेफर करा आनी 1x1 या 2x2 स्टेप्स सो एक पटी दोन पटी यूज केले नेक्स्ट चेंज इल्लें हें जाता बट आमी करचे 3 मिनिट्स मात न्हय सो ते इल्लें बरें करून करीत आमकां तुजें उरलें पुरो प्लस पॉयंट आसा डान्सय आसा बट ते आमी सांगचे इल्लें फास्ट पेस अप करीत ते इल्लें स्लो बरी दिसता ते पॉदय स्लो आसा बट ते पॉद आमी फास्ट करीत आमच्या डान्सान फास्ट करीत येस सर ओके ते कुडास दवरू आनी एनर्जी मेन बायलाक एनर्जी नाल्यार बायला न्ही येस ओके ते फूल एनर्जी धाडचे तुका तेच म्युजिकार तूं फूल ते स्टेज धाडोवन आनी केल्यार ती एनर्जी तातूंत दिसता तुका ओके सो कीप दॅट इन मायंड अँड वी हॅव ओन्ली 2 बॉयज प्लीज जजेसान कितें सांगलें समजलें की तुका तूं खंडीत म्हणून एक्सेप्ट करतें की कित्याक सांगते आसत की म्हणून सांगल्यार दुसरे कंटेस्टंटाचे परफॉर्मन्स तुवें पळयल्यार जावंक पुरो सो तांची ते एनर्जी जावन दी स्टेप्स जावन दी वेरिएशन जावन दी अँड वॉट सर सेड वी जस्ट हॅव 2 बॉयज सो तुमी कंटिन्यू करी जे जाल्यार यू हॅव टू बी लिटल मोर कॉम्पिटेटिव्ह कायंड ऑफ थिंग आनी तुजो खूब मस्त क्यूट आहलो जायतें सो स्टार्टिंगार तें म्युजीक आनी पुरो मस्त बरें आसलें सो नेक्स्ट राउंडाक तूं क्वालिफाय जाताय की ना गोत्तू ना बट आय रियली होप तूं क्वालिफाय जाताय आनी त्या राउंडांत तुजें आनी एक वर्जन पळोवंक आमी आतुरायेन राखून आसा Yes, ma'am, ओके sure. ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू मॅम चौगा जाणांचे परफॉर्मन्स तुम्ही पळयले आनी म्हाका न्ही जाय की वेळ गेलो तूं कळोना आनी एक परफॉर्मन्स पळया म्हूण सांगून मनांत आशा आसा तरी हांगासर वेळ आमकां परवानगी दिना वेळ येदोळसो जालो आसता आनी एक मंगळारा ही एक्सायटमेंट उर्बा कितें आसा तुमी आनी उरलीं कंटेस्टंट कोण म्हूण सांगून पळोवंक आतुरायेन तुमी राखून आसात खंडीत रितीन ही आतुराय तशींच तुमी दवरा आनी एका मंगळारा आनी उरल्या सौगांक घेवन हांव तुमच्या मुखार येता ते दळ पर्यंत मोग सदांच अशेंच आसूं दी आनी एंटरटेनमेंटा पासून खंडीत रितीन आमचे डान्स रियलिटी शो तुमी सदांच पळयते रावा तर आतां हांगासर हांव संपयते आसा आयचो आंगठो तुमकां सुमेस्तांक धन्यवाद तशेंच आमच्या वरणारांकी देव बरें करूं